हवामान संतुलित आशिल्ल्यान अंदू आंब्याक बरें पीक आयलां। सध्या दिवचलच्या बाजारात व्हडा प्रमाणात तोरां येवपाक लागल्यात। तोरांचें प्रमाण खूब आशिल्ल्यान तोरांचें मोल लेगीत परवडपा सारकें आसा। महाराष्ट्र शिमेलागीं आशिल्ल्या कांय वाठारांत सयत कर्नाटकांतले जांबोटी आनी हेर वाठारांतल्यान तोरां दिवचलच्या बाजारात विकपाक उपलब्ध जातात। बुधवारा सप्तकी बाजारा दिसा तर तोरांची आवक वाडटा। तोराक खळांत घालतना तोरांचें लोणचें लेगीत करतात, देखून तोरांक मागणी आसता। तोरां बेगीन बाजारात येयल्या कारण कितें? कारण आंबे बेगीन तोडले ताका लागून बेगीन येयला। आता फुडें बी कितें आनी येवपाची येवपाचें आहा म्हणजे भरपूर येतले। सध्या रेट कसो आहा? 400-500 रुपया येता। पण मागणी आसा। मागणी आसा पण मागीर चड जेन्ना तोरां बाजारात येतली तेन्ना दर देंवतले। देंवतले दर। तुमी ही खंयसून हाडल्या आता? आमी तोरां म्हाका पण मागणी आसा बाजारात। पण तुमकां आतां फाटल्या वर्सा म्हाका दिसता एप्रील म्हयन्यान तोरां बाजारात येयल्ली। रेट आंबे तोडले अंदू बेगीन येयल्या। आनी एक म्हयनोभर तरी आसतली। हवामान बरें उरल्यार मेळटली। आता ही तोरां लोक कित्याक लागून व्हरतात काय? आनी खळाक घालपाक दिसता। गावातले हाडल्या मागीर खंयसर वाटणे येवनू आंबे कशे आसतात? आंबे आम्ही भरपूर येयले म्हणजे तोरां अंदू भरपूर आसता। भरपूर आसता। वर्सा म्हाका दिसता एप्रील म्हयन्यान बी तोरां बाजारात येताली। अंदू खूब बेगीन येयले कारण कितें? कारण पावस बेगीन गेलो न्हू, म्हणून बेगीन जाले ती। हेच्या फुडें मेळपाची शक्यता आहा? हय गावतली। सध्या दर कशे आहा गे? दर आता 300 400 पण मागणी आसा मागणी म्हणजे ना तशी मागणी ना न्हू आता फुडल्या हेका बी आसूं शकता फुडें। पुढे पण फुडें आनी दरूय देंवूंक शकता हय चड। दर देव बाजारात जर चड तोरां येयल्यार दर देंवतली। देवतली।